बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयण्यानो आणि प्रत्येक जावन पयलो कुमगार सेवच्या म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, आज क्रिस्त रायाचे फेस्त इगर्ज माता आचरण करता. जेजू क्रिस्त राय ना केवल ह्या संसाराचो बागार सर्गींचो रचणार आणि पदवेदार म्हणजे शिकवणो आयचे फेस्त आमकां शिकयता. आनी ह्या जेजू रायाच्या फेस्ताच्या दिसा जायती तयाराय करून संतोषान आनी आशेन रवलो दीस आज उदेला आमच्या ह्या 10 जाणां भुरग्यांच्या जिवितान. जर तर आमच्या जिविताची बोव मोलादीक आनी उडास आसो तो एक दीस सेडावत विसारल्यार आमकां सांगतात कुमगाराचो दीस. जायती उर्बा, जायती आशा, जायती तयाराय जाल्ले उपरांत कुमगार घेवचो पयले फावटी क्रिस्ताक सेवल्लो तो दीस. आज ही नेणटी भुरगीं जेजू क्रिस्ताक पयले फावटी सेवताना तांच्या खातीर मागया. तांचो भावार्थ मुखार दंडन नाशे एक बरी जिणी जियोंक तांकां देव आदार दिवं दी म्हणून मागया. आनी जिविताच्या हर एका वेळार, जिविताच्या हर एक घडये तोच जेजू क्रिस्त आमचो राय आमच्या संगी रावो आनी प्रत्येक जावन ह्या भुरग्यांच्या जिविताक प्रकाश घालूं आनी तांचे जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी सुकल्या जावंक पुरो. देवा विरोध वा मनशा विरोध आमी चूक केल्या जावंक पुरो. आमचो भावार्थ दंडळला जावंक पुरो. जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी केल्ली सर चुकी त्या देवा मुखार दवरुया आनी त्या देवाच्या बक्षणे मागून घेवया. खऱ्या काळजान बऱ्या मनान आयचे हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. आमी केल्ली सर पातकां वळखून घेवन आनी दोग धरून म्हणोवया. हांव पातकी सर्वोदिगार देवा आनी तुका मोव बेणिनो सगळ्या सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडाक सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसून पर्यंत संवकार प्रियेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां मोव बेणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराद लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची एकाकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. महिमा 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 देवा उजळी उजळी शांती प्राचारी
विचाराया सर्पद्वेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवसा तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकता महिमा 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 देवा उत्सर्गी उत्सर्गी सुम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोटा सुमिया देवा देवाची शरीर तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूळ कर आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागे मारून घे महिमा 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 देवा उत्सर्गी उत्सर्गी गीता पोवी अत्यासनाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. सर पदवेधर आणि ससनाच्या देवा आमच्या दयाळ बापा तुझ्या मोगाच्या पुताक सकडां सर्वांचो राजा तुवें केलोय आनी ताजे वरवीं सगळी रचना संपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुजी खुशी जाली. देखून पातकांच्या गुलामपणांतली सुटयल्ली सगळी तुजी रचना तुजी सेवा साकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाकणूक फावोक म्हूण आमी प्रार्थिता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनात. एजाकेल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांवच म्हज्या बकऱ्यांक सोदून वेतलो आनी तांची जतनाय घेतलो. जशे गवळी आपल्या हिंडांचे बकरे शिंपडले त्या दिसा तांची जतनाय घेता तशें हांव तांची जतनाय घेतलो. कुपांच्या आनी अनकरांच्या दिसा ते शिंपडले त्या सगळ्या जाग्यात हांव तांकां निवाळतलो. हांवच म्हज्या बकऱ्यांक सरयतलो आनी हांवच तांकां विशेव दितलो. उलयता तो सर्वेस्पर देव. सांडलेल्यांक हांव सोडटलो, वाट चुकलेल्यांक हांव पाटी हाडटलो. गायेल्ल्यांचे गायी बांदतलो, पिडेस्तांक घट करतलो आनी घट आसल्ल्यांचेर दोळो दवरतलो. हांव तांकां न्यायनितीक अनुसरून पोसतलो आनी तूं म्हज्या हिंडा तुजे विशीं सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा. हांव बकऱ्या आनी बकऱ्यां मदें मेंढऱ्या आनी बोकड्यां मदें नीत करतलो. देवाचे उतर हें. देवाची उडकार. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवली कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पर म्हजो गवली कांयच म्हाका उणेना. पासवो सोरो मेलता ते तो म्हाका विशेव दिता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. निशांत उदका सरशील म्हाका तो आपूण व्हरता. म्हज्या जिवाक
नव्यान घटाय दिता. आपल्या नांवासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. गर्द जेवण दुस्मना हुजीर तुवें तयार केलाय. तेलान म्हज्या माथेन तूं मागताय. म्हजें कप बरोवन वमताता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया माया म्हजे सवे आसताली आनी सर्वेस्पराचे घरी सदां काल हांव जियेतलो. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेव परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, मनशापूत सगळ्या देवदूता सांगाता आपल्या महिमेन येतस आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी समेस परजा ताचे समोर जमो जातल्यो आनी गवळी बोकड्यांक बोकऱ्या तावन वेगळी करता तशें समेस मनशांक एकामेका तो वेगळी करतलो. बोकऱ्यांक आपल्या उजव्याक बोकड्यांक आपल्या दाव्याक तो रावयतलो. उपरांत उजव्याक आसल्यांक राय म्हणटलो, येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो. संवसाराच्या आरंभातान तुमकां म्हूण तयार करून दवरल्या ते राज तुमचे दायज करून घेया. कित्याक हांव भुकेलो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें. हांव थाणेलो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें. हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो. हांव उक्तो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें. हांव पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली. बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात. थवळ ते बगेवंत ताका जाप दिवन म्हणटाले, केदाळा सोम्या आमी तुका भुकेलो देखलो आनी तुका आमी खावंक दिल्लें. केदाळा तुका थाणेलो पळयलो आनी तुका आमी पियोंक दिल्लें. केदाळा आमी तुका परको आनी उक्तो आसलो देखलो आनी तुका आमी आसरो आनी न्हेसोवंक दिल्लें. केदाळा आमी तुका पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो देखलो आनी तुका आमी भेट दिल्ली. तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणटालो, सतस हांव तुमकां सांगता,
जे कितें तुमी म्हज्या आदी ल्हाना भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. उपरांत आपल्या धाव्याक आसल्यांक तो म्हणटालो, वसा म्हज्या दोळ्या मुखले शिरा पडलेल्या न्हू देवसाराक आनी ताच्या दुताक तयार केल्ल्या ससनाच्या उज्यांत, कित्याक हांव भुकेलो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें ना, हांव ताणेलो तुमी म्हाका पियोंक दिलें ना, हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका आसरो दिलो ना, पिडेस्त आनी बंदेत आसलो आनी तुमी म्हाका पळयोवंक आयले नात. तवळ तेय ताचे लागीं विचारतले, केदळा सोमया आमी तुका भुकेल्लो वा ताणेलो देखलो, परको वा पिडेस्त वा बंदेत आसलो पळयलो आनी आमी तुजे कुमकेक येवंक ना. आनी राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सतस हांव तुमकां सांगता, जे कितें तुमी ह्या म्हज्या आदी ल्हाना भावा मदल्या एकल्याक केलें ना तें म्हाकाच तुमी केलें ना. आनी ते वेताले ससनाच्या केस्तीक, पूण भाग्यवंत वेताले ससनाच्या जिविताक. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्त. साठ आनी स वर्सां हांव ताका मानकन जियेलो, ताणें म्हाका कितें अन्याय करूं ना आनी थोड्याच काळाक ताका हांव मानकन तो मान हांव वगडोंक तयार आसा. 60 आनी 100 वर्सां ताणें म्हाका कितेंच अन्याय करूं ना, ताका हांवें मान केल्लो आनी थोड्याच वेळा खातीर ताका हांव मान करन तें भाग हांव वगडोंक तयार आसा. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो आनी प्रत्येक रितीन म्हज्या मोगाळ भुरग्यानो, पोलिकाप बिस्व दुसऱ्या शेतामानांत जेन्ना ताका रोमाघर धरन रोमाक आपूण व्हरून सगळ्या पर्जा मुखार तुका तुवें पातयेवच्या त्या जेजू क्रिस्ताक शिराप घाल आनी तुका आमी सोडटले हांव म्हणून त्या अधिकाऱ्याने ताका विचारल्या वेळार ताणें दिल्ली जाप ही, 60 आनी 100 वर्सां हांवें ताका मान केला आनी ताणें म्हाका कितेंच अन्याय करूं ना आनी मुखारी हांव तसो करचो ना. तितलें म्हणल्या खातीर त्या अधिकारी म्हळें, तुजी मोत या तुजी चिंता पोतून बदलनातल्यार या बदलिनातल्यार तुका आमी उलपयतले हांव. आनी दादळा तो पोलिकाप म्हणालो, 1 घंट्यान उलपोवन पालवोच्या त्या उज्याक हांव भियोंचो ना. तो 1 घंटो मात्र तो उलपतलो या पेटतलो आनी उपरांत तो पालवोन वेतलो. तो उपरांत पालवोन येतलो. पूण तुमकां येवच्या त्या जट्टे विरोध तुमी जागृत रावंक जाय. तुमकां कितें जाय तुमी करा, हांव म्हज्या रायाक मान दिता. ह्या संवसाराच्या न्ही बागार ताका मात म्हजी तकली बागयता. म्हज्या मोगाळ भुरग्यानो, आज पयले पटी तो राय तुमचे भितर येवंक आयते आसा. तुमचें काळीज ताचें तें सिंहासन जावन आसा. आज सगळो सर्गस हांगा आयला म्हणयत आनी थोड्याच वेळान तो सगळ्या संवसाराचो तुमकां मोगान धरचो, तुमकां आपणाच्या वेंगेन धरचो, तुमकां सांबाळचो तो जेजू क्रिस्त तुमच्या काळजान येता. ह्या भुरग्यांक हो भावार्थ दिवंक फुडें आयल्या वडिलांनो, तांकां भावार्थ शिकोवंक तरबेती दिल्या शिक्षकांनो आनी म्हज्या मोगाळ भुरग्यांनो, तुमकां हांव शाबासकी पाठयता. तांकां आमी ताळयो भेटया. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, आज इगर्ज माता जेजू
सगळ्या संवसाराचो राय ही परब व्हडा धाबाजेन संतोषान व्हड्या गौरवान आज आचरण करता. आज राय राणी म्हणलो हो कॉन्सेप्ट आसा न्ही इनवॅलिड, आज रेलेवेंट ना. आज कितें ह्या संवसारांत राय राणी आसात गी खाली एक नांवा खातीर ती एक चरित्रे खातीर ती आसात, पूण राजवडकी सोलोवची का गव्हर्मेंटान. पूण कशें एक राय राणी अधिकाराक आशेताले गी तशेंच आयच्या संवसारांत अधिकाराक आशेवचे मनीस ना म्हणून आमी सांगूंक जायना. जावं पुरो सामाजीक क्षेत्रांत, जावं पुरो धर्मीक क्षेत्रांत, जावं पुरो राजकीय क्षेत्रांत हर एकलो मनीस आपूण वयर येवचे, आपणाक नांव जाय, आपणाक अधिकार जाय म्हणून हर एक दीस पेसाडटा, हर एक दीस वावर करता आनी दुसऱ्यांक तो लागाड काडून की तो फाटीमुखार सरना. आज असले आसतना इगर्ज माता आमकां ही अपुरबायेची परब दिता आनी सांगता आमकां आसा राय एकच तो जेजू क्रिस्त. ताचें सिंहासन जावन आसा तो पवित्र कुरीस आनी ताचें रूल ऑफ लायफ जावन आसा या कानून जावन आसा देवा सोमोग आनी पेल्या सोमोग. तेंच आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें. जेजू क्रिस्तादय म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, हें फेस्त येवंक एक कारण आसा. 20 शतमानांत जर्मनींत हिटलर सगळे लोक हेल हिटलर म्हणटाले, इटलींत मुसोलिनी हेल मुसोलिनी म्हणटाले आनी रशियांत स्टालिनाक हेल स्टालिन म्हणटाले. आनी हे तेगी राय ह्या तेगी डिक्टेटर्स जाती काती वयर धर्मा वयर आपूण ऊंच म्हणून झगडें करनासतना आपले इगर्ज माता थंय उबे रावता आनी तांकां पंतावन जावन सांगता तुमच्या त्या राजवडकेक बोळ आसचें ना, तुमच्या त्या राजवडकेक शांती समाधान आसचें ना, तुमच्या त्या राजवडकेक एक अंत आसचें ना, तें कदाळा पडटा म्हणून तुमकां कळीत आसचें ना. पूण तुमकां आसा एक राय, तो सदांच राय आनी सगळे संवसार सगळी पृथ्वी सगळें दायज ताचे खातीर ताणें त्या देवा बापान रचलें जावन आसा. आनी अशें तें जाती खाते वयर झगडटना मनशांक धर्मा वयर विंगडन करतना आपले इगर्ज माता म्हणटा आपले तुमकां आसा एक राय. तो राय मोगाचो, तो राय भोगसाणेचो, तो राय त्याग असो. आज हो संवसार कोणें जिखचे तर थंय मोग आसूंक जाय. आज हो संवसार कोणें जिखचे तर थंय भोगसाणें आसूंक जाय. आज हो संवसार कोणें जिखचे तर थंय त्याग आसूंक जाय. ही एक सिच्युएशन खाली संवसाराक सीमीत जाल्लें न्ही, खाली इगर्ज मातेक सीमीत जाल्लें न्ही, तुमच्या आनी म्हज्या सगळ्याच्या कुटुंबाक तें लक्ती जाता आनी भोव वासबी जावन आसा. आमी जावन आसा त्या रायाचे सेवाक, ताची पर्जा जसो राय ताची पर्जा. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपाक आमी ह्या बोवा पुरबायन आमच्या भुरग्यान वाचलें एझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें जावन आसा. सोमी म्हणटा, देव म्हणटा इट्स इनफ, पुरो. हांव म्हज्या पर्जेची जतन हांवच घेता, पुरो. ह्या संवसारी रायान म्हज्या पर्जेची जतन करूंक जायना. इट्स इनफ. कित्याक देव इनफ म्हणटा? आमी सामुएलाच्या पयल्या ग्रंथाक या. देव जावन असो इस्रायल असो राय, देव जावन आसलो इस्रायल असो राय. तो तांकां राखतलो, सांबाळतलो, तांकां शिक्षाय दितलो आनी तांकां सारक्या वाटेन चलयतलो. आनी आपले इस्रायल प्रजा म्हणटा अन्यक राष्ट्रा भशेन आमकां एक राय जाय. देव तांचो राय जावन आसलो. पोरन्या तेस्तामेंतांत बोदुकीची गडीत हें जावन आसा. लोकांनी आपणाक रचल्या रायाक तिरस्कार करून संवसारी रायाक विसारची एक बोदुकीची गडीत जावन आसा. आनी आपले देव सामुएलाक म्हणटा, दे हॅव नॉट रिजेक्टेड यू, दे हॅव रिजेक्टेड मी.
ताणे तुका सामुएल तिरस्कार करुना, ताणी म्हाका तिरस्कार केला. वस तांकां एक राय दी. आनी देव तांकां सांगता, जर तूं ह्या संवसारी रायाक आशेताय तर तो तुमच्या मदल्या बेस्ट मनशांक व्हरतलो, तुमच्या मदल्या बेस्ट वस्तू व्हरतलो आनी तुमकां बंदडेक तो व्हरतलो, तुमकां गुलाम करतलो, तुमचे थंय आसले ते स्वतंत्र तो कान व्हरतलो. आनी आपले तुमी इस्रायलाची चरित्रां पळयल्यार हेंच घडटा. 25 तो 27 राय तांकां आयले. तांणी तांकां स्वतंत्र दिलें काय? तांणी तांकां आशेलें दिलें काय? ना. एकल्या थोड्या रायांनी तांकां आसिरियाच्या बंदडीक धाडलें आनी थोड्या रायांनी बाबिलोनाच्या बंदडीक धाडलें. आनी ते बाबिलोनाच्या बंदडींत इस्रायल परजा आसा. आज आमी त्याच बाबिलोनाच्या बंदडींत आसा. आनी सोमी म्हणटा, देव म्हणटा, इट्स इनफ, पुरो, हांव म्हज्या परजाची जतन घेतां. ती अंधकारांत आसात, हांव तांकां फाटीं हाडटां. तांची शुश्रूषा हांव घेतां, तांकां समाधान हांव दितां. ते म्हजे जावन आसात आनी हांव जावन आसा तांचो देव. हाच्यानी व्हरतो देव आनी राय आमकां जाय की म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो. आनी त्या रायाक मान करचें, ताणें शिकयले ते उपादेश पान जेवचे वाजबिनीगी जाय की वाजबी. आनी आमी आयच्या वांजेलाक या, जसो राय तशी ताची प्रजा. कसो राय ह्या संसार हो संसार जिखलो गाय, ताच्या मोगांत, ताच्या त्यागांत, ताच्या सॅक्रिफिसांत, आनी तेंच करूंक ताच्या परजाक म्हाका तुका आपयता. म्हाका तुका आपयता आनी म्हणटा, देवाचे राज स्विकार करूंक आयते जाल्ल्यानो तयार रावा. ते व्हड बदीक आस्पदीक तुमकां देवान तयार करला, स्विकार करूंक फुडें येया. कशें? जे कितें तुवें म्हज्या अती ल्हाना भावांक केलें तें म्हाकाच तुवें केलें. जे कितें तुवें म्हज्या अती ल्हाना भावांक केलें तें म्हाकाच तुवें केलें. आमी सांगणी आसा बोवा पुरबायाची, सर्गाक राज सेजाराच्या आंगणांत म्हणून. सर्गाक राज सेजाराच्या आंगणांत. हांवें एक ती सांगणी आयकली. आज आमी मातये वयर आसा, फाल्यां माती आमचे वयर आसा. आज आमी मातये वयर आसा, फाल्यां माती आमचे वयर आसा. पूण आमी जट्टेच्या त्या बंदराक वेता आसतना आमचो राय त्या गर्दनाच्या गोठांत एक सादो मनीस जावन, एक चारित्रीक जेजू जावन जल्मून येना. बगर जैतेवंत राज जावन बऱ्या आनी वायटा मध्ये एक जट्टी करूंक येता. जर तर तुवें बरें केलें, ससनाच्या जिविताक आमी पावतल्या. जर तर तुवें वायट केलें, ससनाच्या केस्तीक आमी पावतल्या. ही म्हजी उतरां न्ही, म्हज्या बोल्सांतली न्ही, बगर पवित्र पुस्तकाची उतरां जावन आसात. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, आज ह्या संवसाराक झुजू नाका. आज ह्या संवसाराक अधिकार नाका. आज ह्या संवसाराक पयशे नाकात. आज ह्या संवसाराक जाय मोग. आज ह्या संवसाराक जाय बक्षाने. आज ह्या संवसाराक जाय त्याग. कित्याक तुमचे ह्या म्हजें जिवीत आमकां कळीत आसा. आमच्या जिवितांत व्हडलें पोकळपण आसा. तुमी पात येतात की नात की म्हाका गोत्तो ना, पूण हर एकल्याच्या मनशा जिवितांत तें व्हडलें एम्प्टीनेस आसा. ते एम्प्टीनेस बरेचे तर मोगा वरवीं, त्यागा वरवीं, सॅक्रिफिसा वरवीं मात साध्य. टुडे एवरीबडी वॉन्ट टू बी फील लावड. आज सगळ्यांक आपणाक मोग केला म्हणून बोगाचे. टुडे एवरीबडी वॉन्ट टू फील दे आर अंडरस्टूड. आज सगळ्यांक जाय म्हाका कोण समजतात. टुडे एवरीबडी वॉन्ट टू बीइंग एक्सेप्टेड. आज सगळ्यांक जाय म्हाका सगळीं स्विकार करतात. आज देवान आमकां जाणवाय दिल्या, ती जाणवाय आमकां जाय जाल्लें आस्तबदीक दितात. मोग, एक्सेप्टन्स आनी बीइंग अंडरस्टूड मेळचें त्या सरस्वर देवातावन मात्र. त्या सरस्वर देवातावन मात्र. तें आमचें थंय आसतलें तें पोकळपण वसाचें तर देवान आमचें थंय भरती करीचे. तर म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, आयची देवस्तुती आमकां आपयता. आज आमी जाती खातीर, आज आमी सोशियल स्टेटसा खातीर,
आमच्या जानवाया खातीर विंगडण जावचें नाका. बघा मोगा खातीर बक्षाणे खातीर आमकां एक्सेप्ट करचे खातीर एकामेकाक समजून क्रिस्ताच्या त्या मोगातान येता येवकरिस्तान येतात ती बोळ आमचे करून घेवची तो वेळ आयला. आज आमी निजायकी बाबिलोनाच्या बंदडेंत आसा. आज आमी निजायकी बाबिलोनाच्या बंदडेंत आसा. कोणी आमकां आमचे वयर अधिकार चलयता म्हण न्ही. बघा आमचीच आशा पोशा आमकां अधिकार चलयता. म्हज्या मोगाळ भुरग्यान आज पयले पटी तुमी त्या रायाक स्विकार करूंक वेतात. आज पयले पटी तुज्या आनी त्या रायाची पयली भेट जाता. कशें आवयच्या गर्भांतून तूं ह्या पृथ्वेक येताना पयले पटी ह्या पृथ्वेसानी तुजो भेट जालो गी आनी तुवें रडलें गी. आज तूं संतोशान रडटा तुमी कित्याक पयले पटी तो जेजू तुमच्या काळजांत येता. तुमकां आज तें कितलें समजता म्हाका कळीत ना पूण एक दीस समजतलें. आज पयले पटी तुमी येदोळ मुसोर तुमची आवय बापूय मुखार येता आसतना तांची तोंडां पळोवन आसल्यार कदाळ एक पटी म्हाका जेजू मेळटा की वय गी न्ही वय मू हांवें पोरी जालें तुमकां कुंगार घेवंक मोन आसा गे म्हूण वय मू वय वय आसा म्हूण तुमी सांगलें. आज तोच जेजू आयते आसा आनी थोड्याच वेळान तुमच्या काळजांत येता. तो जेजू तुमचो पयलो मोग जायचे. Jesus should be your first love. Jesus should be your first love. ह्या संवसारांत तुमकां मेळ्ळो तुमचो आसा एकलोच तो जेजू. आज तोच जेजू तुमकां रचयल्लो, तुमकां आवय बापूय दिल्लो, तुमकां शिकाप दिवचो, तुमकां राखचो आनी थोड्याच वेळान तुमचे भितर येता. कित्याक येवकरी जावन आसा क्रिस्तांव जिविताचें उगम आनी शिखर. आमचें सगळें जिवीत ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा भोंवती आसा. आज ही भुरगीं तें स्विकार करूंक वेतात. परच्या पोर तुमी कुमसार जाल्यात आनी आज तुमचें काळीज भोव पवित्र आसा. आज तुमचें काळीज भोव पवित्र आसा आनी सदांच तें पवित्र दवरा. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो कशें आज आमी त्या क्रिस्त राया भशेन जिवोवचें. कशें आज आमी त्या क्रिस्त राया भशेन जिवोवचें. आज हो संवसार बुकेला. आज हो संवसार ताणेला. आज हो संवसार विणगो आसा. आज हो संवसार बंदडेंत आसा. खंयचो संवसार आमचेंच कुटुंब. खंयचो संवसार आमचेंच कुटुंब. आज आमच्याच कुटुंबांत बुकेली मनशां आसात. आज आमचेच कुटुंबांत ताणेली मनशां आसात. आज आमचेच कुटुंबांत विणगी जाल्ली मनशां आसात. आज आमचेच कुटुंबांत बंदडेंत आसली मनशां आसात. ते विणगे पळोवन ती बूक ती थान मोगांत त्यागांत सॅक्रिफिसांत आनी बॉक्सांत मात्र आमी ती भरती करूंक जाता. आनी तशें जिवंक आयची लितूची आमकां आपयता. आज आमी देवाची परजा जावन परजा कशें रायाक राखता काय ताचे पासून झुजता. आज आमी ह्या संवसारा विरोध झुजोंक आसा. आनी कशें आमी झुजतले हांव आमच्या बोळांनी बिलकुल साध्य ना. आमच्या जानवयांनी बिलकुल साध्य ना. आमच्या असल्या पयशांनी बिलकुल साध्य ना. बगार कशें बऱ्या क्रिस्ती मावल्यान हांव पोर एकल्या भुरग्याच्या घरा गेलो. तें आयचें तें इन्सिडेंट भुरग्यान तुमी उडास दवरा. भोव अपुरबायेचें इन्सिडेंट. भुरगीं आयले आनी म्हळें बेसांव दी रे पात्रावपा म्हणालें. ती आजी आसली. आयलो हात पडलो तोंडाक. ती आजी आसली. आयलो हात पडलो तोंडाक. काले म्हळी बेसांव दी रे. भुरगीं आयकोना. हांव सॉरी म्हणना. आजयेन सोडूना. चिंचेचे आडार काडलें. चार दिलें. तल्यारी आयकोना पूण आजयेन सोडोना. आवय येयली. आवयनी तशेंच केलें. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो वडिलांनो आज तुमच्या भुरग्यांक कितें तांणी घेतात तांकां कळीत ना. पूण एक उडास दवरा. तुमकां जबाबदारी आसा. इफ एट ऑल वी हॅव टू विन दीस वर्ल्ड वी हॅव टू विन दीस वर्ल्ड विथ गूड व्हॅल्यूज. काल हांव एका कुटुंबाक गेलो. ती एकली वडील आसली. फादर
तुम्ही आज आमच्या ख्रिस्ती समुदायाक शिकया माऊल्या म्हळ्यार कितें म्हणून. आनी माऊल्या खंयच्यान येतात, त्या ख्रिस्तांतून मात्र ती माऊल्या येतात. वी हॅव टू बी रुटेड इन क्रायस्ट. आमी क्रिस्तांतय आमी आमची पाळां रोंबयचे, आमची पाळां क्रिस्तांतय रोंबयचे. क्रिस्ताचें पवित्रपण, क्रिस्ताचें बोगसाणें, क्रिस्ताचो मोग आज आमच्या ख्रिस्ती कुटुंबाक वत्या रितीन प्रबल रितीन जाय. नातल्यार ह्या पोकळपणांतून आमी केदींच सुटका जोडची ना. आमी विणगी आसतल्या, आमी बुकेतल्या, आमी ताणेतल्या, आमी बंदडेंत आसतल्या. आज ह्या संवसारा फुडकन रावचे तर वी हॅव टू हॅव अ गूड व्हॅल्यूज. म्हज्या बोगाळ वडिलांनो, तुमकां त्या सरस्वती देवान अधिकार दिला. त्या सरस्वती देवान अधिकार दिला ह्या भुरग्यांक वागोवंक, क्रिस्ती माऊल्या शिकोवंक. त्या सोम्याची कृपा आज आमी मागया. येवकारी जावन आसा एक एकवटसो संकेत. आज आमचे समुदाय बांदीचे तर तसो एकवट आमकां जाय आनी तो येता त्या पवित्र आल्तारेंतून मात्र. तो आमी आयज आमच्या घरा व्हरूंक जाय आनी आमच्या भुरग्यांक तो दिवंक जाय. फाल्यां रडोवन आमी कितेंच प्रयोजन ना. आज आमी आमची भुरगीं रडल्यार व्हडणी, फाल्यां ती संतोशान आसतलीं. आज आमची कुटुंबां रडल्यार व्हडणी, फाल्यां ती धादोसकाय नासतलीं, क्रिस्ताची जातली. आनी पावलो भशेन आमी मेल्यार जियेल्यार क्रिस्त, आमी क्रिस्ता खातीर जियेता म्हणलें चिंतप आनी जिवितांचें जातलें. इस कृपा आज आमी मागया. मोगाळ भुरग्यांनो, तुमकां बरें मागता. जे क्रिस्ताक तुमी स्विकार करतात, क्रिस्ताची तुमी जायात. हे म्हणजे उतर तुमच्या मोतींत व्हरात, क्रिस्ताची तुमी जायात. आज तुमी अंजाळ आसात, अंजाळ रावन जियेयात. इस कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमेन. सर्व आमी उबी रावया. आमचो भावार्थ त्या त्रिंदादी देवातय आमी उक्त्यान परगट करया. सतमंता देवाक सर्वोदरा बापा, सर्गांनी पृथ्वीच्या आसमानात आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यान संवलो, आमकां बरेतान जल्मलो, पोंच पिलातान सुसले, ताका क्रुसार सुटलो, तो मेलो आनी ताका लिखिलो, तो मेल्यामध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यान तो परतून जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर्वोदरा बापाच्या उजव्यार बसला, तें जिव्यांनी मेल्यांचे सुखकर केलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कॅथोलिक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसाणे, कुडीचे जीवनपण, ससनाचे जिवीत. आमेन. मोगाचनो, देवस्तुतीच्या ह्या निमाण्या आयतारा जेजूक सार्वत्रिक राय म्हणून परगट करतना ताच्या रायळपणाच्या मध्यस्थीकेंत आमच्यो सर गरज्यो आनी विनवण्यो बापा समोर आमी दवरया. तुमची जबाब: बापा आयक आमचें मागणें. बापा आयक आमचें मागणें. बापा, आख्या पवित्र सभेक तिच्या वडिलांक तुज्या पुताच्या रायळपणाच्या परजळान बर आनी तांणी ताचे मिसांव तुज्या आनी लोकांच्या मोगान जारी करूंक तांकां कृपा दी म्हणून आमी मागता. बापा आयक आमचें मागणें. आमचे राष्ट्र चलोवन व्हरच्या सरकारी अधिकारीचेर आनी लोकांच्या प्रतिनिधीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हर एका निवासीची हक्कां राखून व्हरूंक तांणी वावरूंक तांकां कृपेन बर म्हणून आमी मागता. बापा आयक आमचें मागणें. आमच्या दियेसींत पवित्र सभा खरो भावार्थ्यांचो जोम बांदून हाडच्या सर्वांनी खऱ्या मागण्याच्या आनी सॅक्रिफिसाच्या मनोभावान आनी एकवटान जियोंक दया कर म्हणून आमी मागता. बापा आयक आमचें मागणें. आमचे फिरकेजेंत आजच्या सर कुटुंबांक राख आनी सांबाळ. देवाच्या उतरांचेर मागण्याचेर पातयेवन एकामेकाच्या मोगाच्या संबंधांत जियोंक फावो कर म्हणून आमी मागता. बापा आयक आमचें मागणें. आमच्या फिरगजीच्या भुरग्यांचेर आनी युवा जाणांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ती वाडोवन येता आसतना वायट सालींक बली जायनासतना खऱ्या क्रिस्ती आनी मनशापणाच्या मौल्यांनी घट जावन जियोंक तांकां कृपेन बर म्हणून आमी मागता. बापा आयक आमचें मागणें. ह्या बलिदानाक जमलेल्या सर्वांचेर तुजे विस्नार आशिर्वादां घाल आनी आमी हर एकल्यान क्रिस्ताच्या कुडी रक्तान घट जावन
आमच्या बावार्थाक साक्ष दी शंकर म्हणून आमी मागता. बाबा आयक आमचे मागणे. आज प्रत्येक जावन पयलो पावटी जेजू क्रिस्ताक सेवच्या आमच्या ह्या धा भुरग्यांचेर आमी मागया. जिविताच्या हर एक घडी आनी जिवीत ह्या संवसारी संपा पर्यंत भावार्थांत घट रावन जेजू क्रिस्ताकच वेंगून रावोंकचे भाग तूं तांकां दी म्हणून मागता. बाबा आयक आमचे मागणे. आतां आमची सर्व कसक्यो विनवण्यो गरज्यो त्याच देवा मुखार दवरया. सर्गींच्या बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी तुज्या मुखार हाडलेली आमची मागणी दयेन आयकून घे आनी तुज्या पुताक आमच्या जिणयेचो आनी समुदायाचो आयकून जियोंक दया कर. त्यास तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. स्वीकार कर बापा काळीको. भुरग्यारी तुज्या अर्पणच्यो भेटयता उदक वाचो. अर्पिता वायंडकाचो. स्वीकार कर बापा काळीको. भुरग्यारी तुज्या अर्पणच्यो. कसवे आमची दाना अर्पिता. जीवन आमचे नंदन कर म्हणलाले मागता. कुशीक तुझ्या काळजांचो लोक काळजां भेटयता. माया मोगाची योग तुजो आदार मागता. भेटयता उदक वाचो. अर्पिता स्वीकार कर बापा काळीको. भुरग्यारी तुज्या अर्पणच्यो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवीधरा देवा बापाक मानता दसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनागणी महिमेक आमच्या एका पवित्र देवा सर्वेस्वर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, पातकांचे भक्षणे जोडूंक सगळ्या मनशाक तुवें वेंगेन हाडून तुज्याच पुताक ह्या संवसाराक आमची बली जावच्याक तुवें धाडलोय. ती बली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत सोमेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांती रेकोटा म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व कळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो
हो काय दोन्ही तिसोनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माकून कलोय ससनाचो या कामचो आनी एकलो सुराय सरू रसनेसो शांतीची तो निर्मळ बली खुर्सार ताणें तुका आपणाकच भेटोवन केली आनी अशी मनशाकुळाची सोडवण संपदली. सगळे तुजे रसनेक आपल्या अधिकाराखाल हाडून एक रसने सासणीक आनी सर्विफीक राज तुजे महिमेक ताणी ओपून दिले. राजसताचे आनी जिविताचे राजनितीचे मोगाचे आनी सवस्कायेचे देखून आतां देवदूतां बराबर सर्गींच्या सरदळबरा सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन निरंतरी आमी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणता कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सरू जीव आनी पवित्रपणूक जाता. उदेंती तावन आसतम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काश पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा खालतेपणी हे मागणें करता हांव तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताजी आज्ञा सांबाळ पाळून हो संस्कार आमी समरमता. तो परदीण चलो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोद समर्पूंची. त्याच परे जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी ससणे कराराचें हें रगत पातकांचे मोगसाणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सोमेस्त मनशा पासोत ते वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात. बावर्त सो गुड परगटूया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता तुझे पुनर्जीवन तो आम्ही परगटा तुझ्या येड्या सोम्या जेजू आम्ही बापा आमचे सोडवणे पासोद तुज्या पुतान
सोसलेल्या कष्ट मरणांचो तुझ्या आनंद बरीत पुन्हा जिवंतपणाचो आनी सर्ग सडण्याचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताजी वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. ह्या बलयेन आपल्या मरणाक आमकां तुजी इश्टगाळ जोडल्या. तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सोबे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेले स्रासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशे देवाचे माये भोवभाग्यवंत ओंकार मोरेच्या तुज्या भाग्यवंत दुतांच्या आनी वैभवी रक्तसाक्षांच्या आनी समस्त भक्ता सांगता तुवें विंचूंक काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचे आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा, ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तुजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या सकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाच्या, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या संगता, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळी आनी मणियेरा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळ्या परजेत संगतीक ह्या संवसारांत वाट सुर्या तुज्या पवित्र सभेक बावार्थान ताणे प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. खणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ते एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसारांत तरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुजे रासांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून सस्नाकदा दोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीकी आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसारांक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून सस्नाक दोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताजे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं ह्या संवसारार वांटून दिताय. Tias Jesu forfei, Tias Jesu sangata, Tias Jesu tei वैत्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन, आमेन, आमेन. आमच्या सोडोंदराची आजच्या मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समका येवं, तुझी खुशी सदांच सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमोशिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तांडेर पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवच्या नत्रेक तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ.
तुझी येताय आणि राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त असो आणि माया मगासो संदेश आणि संकेत जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिरये, देवाचे शिरये, संसाराचे पाप काटेले, आमची काकुळत. देवाचे शिरये, देवाचे शिरये, संसाराचे पाप काटेले, आमची काकुळत. देवाची शिडी, देवाची शिडी, संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. हो जावन आसा सोमी जेजू क्रिस्त, देवाची शेळी संसाराचे पाप काडलेली. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपण मेळली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu to येताय मो दुर्बळ्या पिडारा त्रास तो करताय मो तू ये वेगी उद्या रूपाये आसा तुकारा Jesu
जाय तूं म्हाका जेजू तुवें काळजांत म्हज्या तोपेतो सिंचात तुका प्रार्थोया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, सुमे जेजू क्रिस्त सक्तान सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताज्यो आज्ञा पाळोवंक आमकां अभिमान भोगता. ताज्या दाबाजीक परबे दिसा आमार जिविताचें जेवण आमी घेतलां. तेंच जिवीत सस्नीक वैभवान सर्गी आनी ताज्या रासांत आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. मोगाच्या सुजान, गॅब्रियल, सारा, लरिसा, ओस्विटा, एंजल, जस्विटा, शारोन, एल्डन आनी ॲशल. आज तुमचो दीस, तुमचो संभ्रम तुमच्या जिवितांत सदांच उडास उरचे दिसलो दीस. देखून हांगासर प्रत्येक रितीन हजर आसलेल्या सर याजकांच्या तर्फेन, तुमच्या तर्फेन तुमकांय तशेंच तुमच्या वडिलांक परबी उल्हास पाठयता. मोगाच्या भुरग्यांनो, काळजांत पयले फावटी आयला मोगाळ इश्ट जेजू राय तुमचो. विसरा नाकात मोग करूंक तसो. एका मिसा वेळार अत्रेक तुमचो जेजूक सेवचो उणो जावंक नजो. हेंच आमचें मागणें आनी हीच आमची आशा जावन आसा. आनी आज ह्या संभ्रमाच्या मिसाक आज हांगासर प्रधान याजक जावन पवित्र मिसाचें बलिदान भेटयलां. कर्मेल गुडो बाळोक जेजू पुनशेताचे डिरेक्टर बाप रॉबेल डिसोजा. तांकां तुमच्या सर्वांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच 6 भुरग्यांक जोगती शिकोवण दिल्या बाप रायन पिंटो, तशेंच 6 बेटवणीकर भुरग्यां पासत मागल्ल्या
आनी भुरग्यांच्या मोगान हांगासर आयिल्ल्या बाप वलेरियन डिसोजा, बाप फेलायस डिसोजा, बाप डेनिस डिसोजा, तशेंच पयशिल्ल्या मिसांव गांवांत हांव कार्मेलितांचे मिसांव जगळुरांत आसा, ओवीन आडगळी आसा, जगळूर तावन हांगासर आयल्यात बाप विलियम मिरांदा, बाप आंतोन सोस, तशेंच ओविना आडगळी तावन बाप एनरी मॉरस. तांकांय तुमच्या सर्वांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या दिसांनी भुरग्यांक तरबेती दिल्ल्या बाप रायन पिंटो, श्रीमती स्टेला डिसोजा, श्रीमती जुलियेट आळवा, OSS सिस्टरांक देव बरें करूं. सोबीत फुलांनी आल्तार सोबयिल्ल्या OSS सिस्टरांक दिनवास. ह्या मिसाची देवस्तुती चलोवन व्हरून इगर्जेक जाय पडच्यो वस्तू पयल्या कुमगाराच्या उगडासाक काणीक सावन दिल्ल्या पयल्या कुमगाराच्या भुरग्यांक वडिलांक देव बरें करूं. ह्या संभ्रमीक मिसान भक्तीपणान वांटो घेवंक आमचीं काळजां मनां देवातय उबारूंक आदार दिल्ल्या गायन मंडळीच्या सांद्यांक, वेदीर सेवा दिल्ल्या वेदी सेवकांक देव बरें करूं. आज फोटोग्राफी केल्ल्या क्लॅन्यूट लोबोक, कार्मेल किरण युट्यूबार हे मीस लाईव्ह प्रसार केल्ल्या बाप स्टीफन लोबोक, क्लिऑन आनी क्विंटस तुमकां आमचे दिनवास. लाईव्ह स्पॉन्सर केल्ल्या कुटुंबाक तशेंच पवित्र पुस्तक भुरग्यांक दिल्ल्या कुटुंबाकी आमी देव बरें करूं म्हणटा. एर कळोवण्यो. आदल्या आयतारा मिसाचेर समोसा लेखानीक 9,747 रुपीज तुमच्या उदार मनाक देव बरें करूं. सगळो हप्तो देवस्तुती चलोवन व्हेल्ल्या तशेंच स्वयंसेवक जावन मिसाची शिस्त पाळिल्ल्या आविला वाड्याघरांक देव बरें करूं. सोमारा तावन शनिवारा पर्यंत देवस्तुती बाळोक जेजू वाड्याघरांनी करची. येवच्या आयतारा पयल्या मिसाक नागरीक समितीच्या संदेनी, दुसऱ्या मिसाक कुटुंबायता समितीच्या संदेनी देवस्तुतेची मांडावळ करची. नोव्हेंबर 20 आनी 6 तारखेर मंगळारा संजेच्या मिसा उपरांत फिरगस कवळीक परिशदेची जमत आसतली. सर संध्यांनी सुखनासतना हाजर जावंक विनंती. ह्या हप्त्यांत फेस्तां नोव्हेंबर 20 आनी 3 तारीख सांग क्लामेंट पयलो हाचें स्मरण. नोव्हेंबर 20 आनी 6 तारीख सांजुआंव बक्समन आल्तार भुरग्यांचो पात्रोण ताचें स्मरण. नातालांच्या फेस्ताक फायज जावच्या बाजोडीचो कुरव पत्राक लेखना कावना जायरातां दितल्यांनी वेगेस फिरगस दाप्तराक पावीत करूंक विनंती. नोव्हेंबर 20 आनी 9 तारखेर येवच्या आयतारा भुरग्यांक क्रिस्ती दोतोनीची परीक्षा आसतली. सकाळीं 9:30 तावन 10:30 वरां पर्यंत भुरग्यांनी वेळार हजर जावंक विनंती. येवच्या आयतारा सकाळीं तशेंच सांजेर आमी वाड्यावार बॅडमिंटन टुर्नामेंट आसा केला. जिखल्ल्यांक कॅश प्रायज तशेंच ट्रॉफीज भोवमान जावन दितल्या. भोवमाना प्रयोजक जावन रावूंक खुशी आशिल्ल्यांनी बेगीन तिळसोवंक विनंती. आतां भिंतीन तशेंच कोंताचेर आशिर्वाद, ताचे उपरांत निमाणें बेसांव तशेंच साखरेचें गीत जाता आसतना भुरग्यांनी मुखार येवचें. तुमकां कोंत भिंतीन पवित्र पुस्तक सर्टिफिकेट आमी दितल्या. सर्वांनी उबें रावचें. कोंताचेर आनी भिंतीनीचेर आशिर्वाद. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजूचो पास्कांचो गोट भक्तीन आनी भावार्थान संभ्रमूंक तुवें आमकां फावो केलाय. भगवंत माये संगी तुज्या पुताचे कश्ट, मोर्न आनी जिवानपण नियाळूंक आमकां आदार जावच्या ह्या रोजार मायेच्या कोंताचेर तूं दयेन तुजो आशिर्वाद घाल. तशेंच तुज्या मोगा पासून आनी कार्मेल दोंगराच्या भगवंत ओंकार मुरयेच्या मोगा पासून आज तावन ही तुजी भुरगीं व्हडा भक्तीन बेंतीन घालतात. तुज्या उजव्या हातान ती तूं पवित्र कर अशें तिचे विनंतीन खोट्या दुस्पनांतलें बचाव जावन अखेर पर्यंत तुजे कृपेंत ती तीर रावून दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे तुझे राज्य येवं, तुझी खुशी सदां जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सर्वदा. पयले फावटी जेजू क्रिस्ताक सेविल्ल्या सर्व
आमच्या 10 जाणां भुरग्यांक परबी कॉंग्रॅच्युलेशन. जेजू क्रिस्त आज तुमच्या जिवितांत आयला, तुमच्या काळजांत आयला. तो सदांच थंय वस्ती करून दी आनी जिविताच्या सर्व गडितांत, संतोशाच्या आनी दुखाच्या गडितांत तो तुमकां बुजावण आनी सांगात दिवन दी. हें जावन आमचें मागणें. तांच्या सर्व आवय बापायक आनी वडिलांक परबी पाठयता. आमच्या भुरग्यांक क्रिस्ताच्या मौल्यांनी आनी क्रिस्ताच्या वाटेंत तुमी चलयत आसतना ही तुमची बरें काम देवूच तुमकां आशिर्वाद घालूं आनी भुरग्यांक क्रिस्ताच्या मौल्यांनी चलोवंक आनीकी बोळ तुमकां दिवन दी म्हणून आमी मागता. आतां आमी आखरेचो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वसोनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे संतोषाचे उबारून ताळे भक्तीन आमचे वरवशा करता मागणे आमचे.